Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आज हांव गोवा इंजिनियरींग कॉलेज कॅम्पसाक आसा आनी ह्या हातूंत जर हांवें 1 मेगावॅट प्लांट जर केलो आसत जाल्यार नक्कीच ताजो फायदो गोवा इंजिनियरींग कॉलेजी बरोबर फुडेंतल्या लोकांक खरो तरी जातलो आनी तें करपाचो म्हजो प्रयत्न आसतना ज्या वेळार जो डिपार्टमेंट म्हजे कडेन आयलो त्या वेळार ताका योग्य न्याय दिवपाचो प्रयत्न म्हज्या हातांतल्यान जाल्लो आसा आनी तसोच पावर डिपार्टमेंट हावजींग आनी रिन्युएबल एनर्जी हातूंतूय योग्य निर्णय घेवन योग्य काम करून लोकां पर्यंत पावोवपाचें हें हांव घेता. पावर डिपार्टमेंटान लोड वाडोवपा खातीर पयशे घेताले ते परस 4,500 कनेक्शनां लोड चेंज इन नेम ही सगळी पेंडींग आशिल्ली. ती कित्याक ताची म्हायती काडात पेंडींग गेली 1 वर्स पेंडींग आशिल्ली. आमी ह्या 4 दिसांत 18 तारखेक हांवें मिटींग घेतल्या तांकां टार्गेट दिल्लें 19 तारीख. आज पसून म्हाका रिपोर्ट आयलो तो 2,500 कनेक्शन्स चेंज इन नेम आनी एक्स्ट्रा लोड हे क्लियर जाले आनी केली आनी 2,000 उरल्या पळय तांकां 24 तारीख टायम दिला. सेक्रेटरी सोमारा तांचे बरोबर बसता आनी त्या नंतर आय वील टेक दॅट. ह्या कॅम्पसान आय एम डिक्लेरिंग दॅट आय वील विथ द हेल्प ऑफ गोवा इंजिनियरींग कॉलेज 1 मेगावॅट सोलर हे प्लांट हांव घालतलो.